नमस्कार करूं दी तुझे आमकां दर्शन आमकां तूं आमकां ह्या सकाळींच्या दिसा आमकां पळोवंक मेळिल्लें वर्तें भाग जावन आसा त्या देखून तुका आमी अर्गां दिता सोमिया जेजू क्रिस्ता तूं ह्या आमकां ह्याच्या दिसा आमच्या दोळ्या मुखार रावन आमच्या सांगाता रावन आमची जतन घेवंक आमचो भाबड्त सोडूंक आनी आमची सर मागणी तशेंच आमकां तुवें फाटल्या हप्त्यांत कितें बरेंपण आमच्या जिवितांत जालां कितें आमकां बरेंपण आमच्या जिवितांत घडलां त्या सर बऱ्या उपकारांक आमी हांगासर अर्गां दिवंक तुका आयल्या जावं तुका अर्गां आनी जावं तुका स्तुती हे देवा बापा तूं सर्गीच्या Aradhana
तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमच्या स्वयंगासर आसा आसतना आमकां खंडीत जावणी कसलेंच भियेना. आनी आज जेजू आमकां सांगता कशें जेजून आपल्या 12 जाणां सिसांक धाडलें सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगड करूंक. आनी तेच बरी खबर परगड करूंक येता आसतना तुमच्या हातांत कितेंच नाका, तुमच्या जोळिगेंत तुमच्या बॅगांत कितेंच दवरी नाकात. बागार तुमच्या मोतीन तुमच्या काळजांत आसूं दी सर्गींचे ते उडविकाय मात्र. सर्गींच्या दायजा विशयंत तुमी शिकोवन दिया. सगळ्यांकी बरें करा, कित्याक हांवें तुमकां फरमायलां हांव तुमचे संगता सदां काल आसतलो. आनी आसा म्हणलो तो भरवसो जेजून दिल्लो जावन आसा. त्या देखून सिसांक ताणें धाडलें आनी सीस गेले आनी जेजून कितें केल्लें तें चक्कड तांणी केलें. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याके पवित्र स्नाना मरी फात जेजून ताचें मिसांव विस्तारूंक मिसांव काम करूंक आमकां हर एकल्याकी जबाबदारी दिल्ली जावन आसा. आनी आमी त्या 12 जाणां सिसां पैकी आमी जावन आसा. त्या देखून आमच्या जिवितांत जेजूची बरी खबर, जेजूची शिकोवन आनी देवाच्या सर्गीच्या राजांची बरी खबर ती जावन आसा. शांती, मोग, बरेंपण, दयाळाय, बऱ्यो करण्यो आनी त्याच प्रकार शांती, समाधान, बक्षाने हेरांक आमी सोण दिवचें, हेरांक कुमोग करची, हेरांच्या गरजांक पावचें. ह्याच मिसांव आमकां जेजून दिलां. आनी वसा सगळ्या संवसाराक आनी परगड करा. आनी परगड करा हो सगळो संवसार ताचे मरिफात, आमचे मरिफात, तुमचे मरिफात तो बरो जावं दी. आनी तशें म्हणी ह्या सगळ्या संवसारांत देवाची ती आडाळिता, जेजूची ती राजकारणी बऱ्यापणाचें तें मिसांव परगड जावं दी म्हणून जेजून आमकां हर एकल्याकी ताकीद दिल्या, जबाबदारी दिल्या. आनी जेजू म्हणटा हांव तुमचे संगता सदांच आसतलो म्हणून. साम पियोच्या मांडाक आमी हांगासर आराधन करून जेजूक ताका होगोळसूंक आनी ताचे मरिफात आमचे सर विनवण्यो देवाच्या पांयां तळी उबारूंक आमी हांगासर आयल्या वाजता सडावत जावन आमच्या जिवितांत जेजू कडेन आमी मागचें, ह्या साम पियो कडेन मागचें जावन आसा. म्हजी भलायकी म्हाका पाटी दी, म्हज्या दोंपराच्यो गांठी म्हाका सामा कर, म्हजी तकलेची पिडा सामा कर, म्हज्या भुरग्यांक बरेंपण दी आनी म्हाका आमच्या भुरग्यांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवन दी आनी बरें काम मेळोवन दी, परगांत उजा विजा मेळोवन दी. आनी हें सर आमी हर एक फावटी मागता. पूण हें मागिल्लें सड आमकां खंडीत जावणी एक दीस जाल्यार एक दीस मेळटा आनी फाटल्या दिसांनी मेळना जावंक पुरो. जाल्यार आमच्या जिवितांत म्हाका आणकी जाय, आणकी जाय, आणकी जाय म्हणून आमी हर एक विनवण्यो आमी पाद्री पियोच्या पांयां तळी आमी दवरता. बगार कितें आमच्या फाटल्या जिवितांत आमकां बरेंपण जालां, कितें आमी तें मागिल्लें आमकां मेळ्ळां, ताचे खातीर आमी हर एका सक्रामेंताच्या आराधना वेळार पाद्री पियोक देवा मरिफात आमी अर्गां दिल्यांत गी. आज हांगासर एक आसा अर्गां पाठोवचें, तांचो पांय कितें बरो नातुल्लो या कितें दूख आशिल्ली बरो जाला त्या खातीर अर्गां तांणी पेटयल्यान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जावं देवाक अर्गां आनी वगळा पाता आनी सदां सरवता. तशेंच बऱ्या कामा खातीर बैल्या गांवाक वचूंक मागून आसात आनी कातीची पिडा गूण करूंक आनी बरी भलायकी पाटी मेळच्या खातीर काजराचो सक्रामेंत जोडला. आनी काजराच्या सक्रामेंतांत थंयसर कितें सोडवून आसा तें बेगीनच बरें मोण काण घेवन बऱ्या मोणान आनी तशेंच खालत्या काळजान बक्षण्याच्या स्पिरितांत कोणाचें काजर या लग्न संस्कार तो कितें थंयसर फाटीं फुडें आसा या कितें थंयसर दुबाव आसा, कितें थंयसर बेजाराय आसा, कितें थंयसर एकामेका तांकां पळोवंक जायना,
एकामेका तांकां चिंतूंक जायना थंयसर आसले सर हर एकल्याच्या लग्न जिवितांत बरें लग्न जिवीत जावन आपल्या भुरग्यां बाळांक बरी देख दिवन बरो एक कुटुंब जिवीत बांदून हाडच्या खातीर आमी पाद्री पियोच्या मरिफात ह्याच सक्रामेंतांत आसल्या जेजूक आमचे दोळे उबारून ताचे लागीं आमी मागया. तशेंच कोणेच कड बऱ्या भलायकेन नात आमकां कळीत आसा आस्पत्रेच्या हांतरुणाचेर आसात, ह्या आस्पत्रेंतावन भायर आयिल्लीं आसात, घरांत पिडेंत आसात, ह्या आनी केल्या थोड्या समस्यांक वळख जावन समस्यांनी तीं वळवळटात. जावं पुडो मोतीची पिडा ह्या कितें बरो संबंद ना, ही हर एकी मनशाक येवची ती पिडा नाना तराची पिडा म्हणटा आसतना आमी केवळ आमकां मार जायचे या आमच्या पोटांत कसली दूख आसा या आनी कितें आमकां दोळे दिश्ट ना ती मात्र पिडा न्हय. बगार ताच्या हर एकल्याची व्हडली पिडा जावन आसा ती मोतीची पिडा. त्या देखून कोणाक कसले पुरा कश्टांत आसात तांकां तस्सो पाद्री पियो मरिफांत तस्सो जेजू सक्रामेंतांत आसलो व्हडलो दाक्तेर हर एकल्याची पिडा ताणें गूण केली, हर एकल्याक ताणें बरेंपण कर गेल्लो. ताचे लागीं आमी मागया आनी खंडीत जावन आमकां फाटीं मेळटलें म्हणून आमी भरवोसान आमी जियेवया. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ,
व थोडो वेळ या दोव्याच्या उंड्या रुपाखाल जेजू तूं प्रत्यक्ष जावन हजर आसलोय आनी आमचो बाबार्थ तुवें सोडयलोय. आमचे विनवण्यो सर तुवें मानून घेतल्योय आनी आमचे सर प्रार्थना आनी त्याच प्रकार आमी कितें थोड्या वेळा पयलें तुज्या मुखार दवरल्ली ती प्रार्थना आमच्यो विनवण्यो सर तूं जाणा जालाय. आनी तशेंच देवा आमच्या काळजाच्या गुंडायत आणखी सबार आसात. आमकां सबार जाणांक चिठीर बरोवंक जावना. आमकां सबार जाणांक त्यो आमच्या तोंडान सांगोंक तुजे लागीं जावना. ह्या आमकां सबार जाणांक उडास येवना. आमकां सबार जाणांच्या आमच्या मतींत कितें तुजे लागीं मागचें म्हणल्यार तें आमकां कळीत जावं नातलें. पूण जेजू तुका कळीत आसा. कित्याक तुजे लागीं आयिल्ले पुरा ते मनीस शिकपी न्हय. थोडे शिकपी आशिल्ले, थोड्यांक जानवाय आशिल्ली, थोड्यांक कांयच जानवाय नाशिल्ले, थोडे कुलीच्या कामाचे आशिल्ले आनी थोडे तातूंत रिटायर्ड जाल्ले आनी थोड्यांची मोत बशिल्ली. थोड्यांक कितें मागचें म्हणलें तें कळनाशिल्लें. बगार ते येवन तुजे लागीं तुका पळयताले, तुजें आयकताले आनी त्याच प्रकार हांगा आमी तुजे लागीं काली आयले. हांव आमच्या मतींत आशिल्लें आमी मागलां तुजे लागीं आनी तूं जाणाय. आनी तुका आमी थोड्यांनी पळयलां मात्र तुजे लागीं आमी काही उलोवंक ना आनी आमची मोत तुजे लागींच आशिल्ली. आनी हें सर तूं जाणाय जेजू. आमच्या सर्वांचेर तुजो आदार दी, सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळा खातीर, आमच्या पयना खातीर, तांच्या पयना खातीर आनी कोण सकड आज विमानार भायल्या गांवाक येतात, ह्या भायल्या गांवांत तावन आमकां मेळोवंक येतात, दिशीन येतात, सर्वांक एक बरें पयन लाभय. कोणेंच भियेन आसतना. कित्याक पाद्रे पियो एक कडेन विमान खंयसर एक पडोवंक म्हणून जाल्लें आनी तांणी मागलें पाद्री पियो लागीं आनी पाद्री पियोन थंयसर तांकां सगळ्यांक एक गुलोब ह्या एक फूल तांकां दिसलें आनी तांचें विमान सकयल त्या एअरपोर्टांत येवन तें सकलार रावलें. सगळ्यांक आजाप जालें. कित्याक पाद्रे पियो तसलो एक श्रेश्ठ सांत जावन आसा. जेजू सरसेन थंयसर सर्गेच्या राजांत आसा, देवाचे मुखामोळ पळोवन आसा. सर संता भक्तांच्या सांगाता तो आसा, मोरये सांगाता आसा. तशें म्हणटाना मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी मागलें हर एके मागणें खंडीत जावनी पाद्री पियोच्या मरिफांत सर्गीच्या राजांत देवा बापाच्या कुशीन वचून ताच्या पांयां तळांत तावन बेसमाच्या शिवरांनी आमकां भरला आनी तो आमचो संतोश, तो आमच्या काळजाचो उल्हास. आनी जेजूचें बेसांव खाणगे आमी. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सुडवणेचो फळ सदां सामचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना.
Magie buon Padre Pio Baba, प्रकाश बरे ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, सजाग आम्ही देखील तुझ्या आशिषेचे ते दुर्बळ वाटे, विधेयपणाचो पर्व चढलोय, फ्रांसिस्कन स्पिरितान जीव सदा, गुस्ताचो गौरव सोडलोय. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, सजाग आम्ही देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कष्टे कुडीर वाहून देवाची ओळख दिली. मागण्यान प्राजितांचे सुख वेंगून शांतीचे हातीर झालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, सजाग आम्ही देखील तुझ्या सांपियो आम्हा बसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजांचे खातीर देवा तुवें कपुचीन याजक साम पाद्री पियोक तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरांनी वांटिली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताच्या विनंतेन कितें आमी मागता उतरेगून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावं जेजूच्या मरणांत एक जावन जिवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आता आनी महिमा सदा बापाक आनी सर्वदा. पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आता आनी सदा महिमा सर्वदा. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा. हे म्हज्या जिजो तुवें सांगलाय मगा आनी तुमी घेतल्या सदा आनी तुमकां मेळटले, बडे आनी तुमकां उक्ते जातले, आपल्या बडयता सत्ता आनी मागता ते म्हाका मेळचें कर. आमच्या बापा सारकेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सारका जाता तशें तो संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे एकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. मान बरे कृपेन बरे तुझे संगत आश्रय आमी तातूंत सदैव सदैव फळाचे कुशचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राम पातयता. म्हज्या जिजू तुवें सांगलाय सदां तुमकां सांगता, म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो जिजू बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुज्या नांवी मागता ते म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सारकेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सारका जाता तशें तो संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे एकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. कृपेन बरे तुझे संगत आश्रय आमी तातूंत सदैव सदैव फळाचे कुशचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राव पातयता. ये म्हज्या जिजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता, सदा आनी संवसार सरात, पूण म्हजी उतरां सरशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सारकेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सारका जाता तशें तो संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे एकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. तुझे संगत आश्रय आमी तातूंत सदैव सदैव फळाचे कुशचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राव पातयता. जेजूच्या पवित्र काळजा कष्टाकाला ते दया दाखयनासतना आमचे तुका साथ दियो.
आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुझी काकूळ दाखय तुझे आणि आमची मोगाळ आवय मरेच्या दुखेस्तानी दुलबी कळसा मरिपात आम्ही तुझ्या लगी मागची कृपा तू आमकां लाभय नमरणे ककुलचे मये नमनमच्या जीवा अमृतने भरोशा तुका आम्ही मरता आम्ही परदेशी बळता या जगाच्या कोणात असता असता उसका सोना मुदका रुदान करता तर तुमचे काय ते तुझे ककुलचे डोळे आमचे वैर पडते आणि या परदेशा उपरांत तुझे खुशीचे देवी फळ जेसू आमकां दाखय दयाळी ये मोगाळी ये दुलबी आमकां मरिये सांजुजे जेजूच्या पोसक्या बापा आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो आम्हा पसोत विनंती कर देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पसोत विनंती कर योय बापाय कालतो जाऊन जियेल्या आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो कष्टान वरान तिरसन सांभाळल्या आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो फ्रान्सिसच्या पाटला उदरा आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो कापुचन उडदीच्या अलंकारा आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो सुम्याच्या पाश्यामांच्या गायाने नटलेल्या आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो कोरिस्तातही भक्तीन भरलेल्या आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो कुमसरीच्या सक्रामेंता मुखांत बापाची काकूळ दाखयल्या आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो मागण्यान तिरसन सांभाळल्या आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो सूर्या जकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो आत्म्याचे बचावे खातीर वावुरलेल्या आम्हा पसोत विनंती कर पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो गरजेवंतां तक्षणा पावच्या आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरोवशा आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो आम्हा समेस्यांच्या आदारा आम्हा पसोत विनंती कर सांपियो आम्हा बसोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौजांचे खातीर हातूया ये देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पित जिनिये का पोवणे दिवन विविध कृपे धेन्याने भरलोय आणि भगवंत फ्रान्सिस आसिसीच्या शेतांत ख्रिस्तचो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आणि पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासन रावन क्रिस्ताक साक्षीदार जावची यो आमकां तुज्या कृपे देण्याने भर म्हणून आमी मागता क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं आमेन सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांकू आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पोर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादीक करूं आमेन आनी सर पददार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन सर SMA मिसा मेटयल्ल्या खातीर तशेंच आमच्या सर हिता चिंतकांक आनी बेनिफॅक्टर्सां पासत आमी मागता गरजेवंतांच्या आत्म्याक तशेंच कुलगर्जेंतल्या आत्म्याक मीस भेटयतात लॉरन मनीस आपल्या खासगी इंटेन्शना खातीर सांपियोच्या मनाक मीस भेटयतात क्लिटा प्रभू फर्नांडीस देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर पाद्री पियोच्या मानाक आनी तशेंच गरजेवंतांच्या आत्म्याक मीस भेटयतात डेजमंड डेविस डिसोजा आनी गरजेवंतांच्या आत्म्या मीस पटयतात विल्फ्रेड आल्वारीस आनी कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांच्या आत्म्या मीस पटयतात विरा मस्करेनस आनी कुटुंब देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्घा मीस पटयतात डेजमा देवादीन मार्सेल डिसिल्वाच्या आत्म्याक आनी देवादीन जुलियाना डिसिल्वाच्या आत्म्या मीस पटयतात ग्लॅडीस आनी रोवेना डिसोजा देवान सर बरेपणा केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्घा मीस पटयतात फ्रांसीस जिनेवा वेगस आपल्या खासगी इराद्या खातीर आनी कुटुंबांत शांती समाधान मेळच्या खातीर मीस भेटयतात जिनेवा वेगस देवादीन रायमंड डिसोज डेसा आनी देवादीन सुनीता लोबोच्या आत्म्या मीस भेटयतात डिओना डिश डेसा देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर
Padre Pio Chamanac, Miss Potato, Tarka Miss Potato, Dimpi Machado आणि कुटामो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो योगकोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगळ भावन आणि बहिणीनो, आईच्या देवाच्या उतरार आमी आयकता कसे जेजून आपल्या सिसांक ताच्या सर्गींच्या राजाचे मिसांव बरी खबर ताणें प्रगट करूंक धाडलें म्हणून. आनी त्याच प्रकार त्याच 12 जाणां सिसांतले आमी सर्व जावन आसून जेजूच्या सर्गींच्या राजांची आनी तशेंच आमची एकामेकाची बरी खबर शांती समाधानाची बरी खबर प्रगट करूंक आमकां धाडलां. आनी आमी अर्गां दिता आसतना आमकां दिल्लें तें मिसांव बऱ्या तरान करूंक देवाची कृपा आनी बेसांवां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना ह्या पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पदकां आमी आतां वळखून घेवया. आमची अस्कत काय आमचें उणेंपण आमच्या मती घालून सांगात आमी म्हणया. हांव बाकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे अनुसारून सांगता. मनांचें तोंडां सुसारून वायट आदारान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकारी मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया ससनाच्या देवा तुझ्या दैवी कृपेन तुझ्या याजका सांपियोग तुझ्या पुताच्या पाशवांच्या गायांनी नेटून ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. असे ताच्या मिसावांद्वारी तुझ्या अगणित मोगाची दयामय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवांत येवकोटून रावूं आनी संतोषान ताच्या महिमेंत वांटलेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या समयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत इजिप्तांती खाण उणें जालें आनी लोकान खाणा खातीर फाराव्याक बोब मारली. तेन्ना फाराव्यान सर्व इजिप्तकारांक म्हळें, वसा जुजे लागीं आनी तो कितें सांगता तें करा. सगळ्या देशांत दुकोळ पडलो देखून जुजेन सर्व तुपी उक्ती केली आनी इजिप्तकारांक दानी विकली. पूण दुखळाची कठिनाय इजिप्तान चडत आयली. सगळ्या संवसाराचो लोक जुजे करची दानी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयलो. कित्याक सगळ्या संवसारार दुकोळ कठीण पडलो. इस्रायलाचे पूत हेरा सवे दानी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयले. कित्याक सगळ्या कानान देशांत दुकोळ पडलो. जुजे देशाचो कारबार चलयतलो आनी आयिल्ल्या सर्व लोकांक दानी विकतलो. जुजेचे भाव आयले आनी धर्नूर सरपडून तांणी ताका नमस्कार केलो. आपल्या भावांक पळयतच जुजेक तांची वळख मेळ्ळी. पूण आपणाक तांची वळख ना म्हणले बरी ताणें केलें. उपरांत ताणें तांकां 3 दीस बंदेन दवरलें. तिसऱ्या दिसा जुजेन तांकां म्हळें, हें तुमी करा आनी तुमचो जीव तुमी वाचयतल्यात. कित्याक हांव देव भिरांतीचो मनीस. तुमी प्रामाणीक मनीस जाल्यार
तुमचे पैकी एकलो तुमकां कैद करून दवरलेल्या बंदेंत रावून दी. तुमी हेर वसा आनी मोला घेतली दानी व्हरून उपाशी पडुल्ल्या तुमच्या कुटुंबाची बुकू थांबया. पूण तुमच्या निमाण्या भावाक हांगा म्हजे सरशीन हाडा. अशें तुमची उतरां सत म्हणून रुजू जातलीं आनी तुमी मरचे नात. हें तांणी केलें. ते एकामेका सांगी लागले, वय आमच्या भावाक केल्ल्या अपराधा खातीर आमी आतां कश्टात आहांव. आमची दया ताणें लालयोन मागतना ताच्या उल्याक आमी कान दिलो ना. देखूनच हे संकश्ट आमचेर आयल्यात. रुबेन तांकां म्हणालो, चेड्याक कांयच वायट करिनाकात म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक नावे. म्हजी उतरां तुमी आयकली नात. आतां ताच्या रक्ताचे लॅक आमचे लागचें विचारतात. तांणी उलयिल्लें तें जुजेक समजतलें म्हूण तांकां कळीत नातलें. एका दुभाशा मुखांत्र तो तांचे लागीं उलयतलो. जुजे तांचे तावन पयस गेलो आनी रडलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाचे रास लागी पावला, पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर
तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो मागे म्हणतो मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी जेवसार दंडावसो आनी सर रोग आनी पिडा शिडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदुतांची नांवां हीं. पयलो शिमाऊ जाका पेद्रू म्हूण आपयतात आनी ताचो भाव आंद्रे, झबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, थॉमस आनी सुंकागार मातेव, अल्फेवचो पूत जाकोब आनी तद्देव, देशभक्त शिमाऊ आनी जेजूक गातान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले. अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आनी समार्यागारांच्या शारांनी प्रवेश जायनाकात. भगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यां मदें वसा. वेताना सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा. देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर दुकोळ पडुल्लो आनी जाकोबा मरिपात देवान तांकां खाण दिवंक फरमायलें. भविश्या दुकोळ पडुल्लो आतांच्या काळार जाल्यार आमी कोरोना म्हणयत. त्या 2 वर्सांनी कोरोना येवन कोण दुबळीं आसलीं, कोण खंयसर खावंक जेवंक नासलें तांकां किट्ट दिवन तांकां थोड्या दिसांचो तांच्या पोटाची भूक थांबयल्ली. हें एक देवाचें बेसांवस म्हणयत. आनी आमी आयकल्लें देवाचें उतर जावन आसा तांस आमकां सदांचें ह्या दिसांनी कळीत आसा. आमच्या देशांत, आमच्या समाजांत सबार जण रावडी सिटर्स आसात. आमकां कळीत आसा, पेपरांनी येता. आनी तेंय आमच्या कोडयाळांत खंयसर बरें शिकप आसा, खंयसर बरें जिवन आसा, खंयसर एक हेर जाग्याच्या की हांगासर एक बरें एक मनशां आसात. तसल्या गांवांत आमकां हें पुरा पळोवंक मेळटा, आयकूंक मेळटा. आनी तशेंच थोडे फावटी आमी खंयसर ऑफिसाक आनी पुरा गेल्ले कडेन थंयसर एकलो बॉस म्हणून आसा आनी तो बॉस आसा, धनी आसा, हांचे विशयांत आमी आयकलां. आनी सडावत हें पुरा आतांच्या आधुनीक काळार जावं पुरो रावडी सिटर या बॉस धनी आनी पुरा खंय तावणा आयिल्लें हें पुरा आमी फिल्मांनी पळयल्लें. हें फस्ट जाल्लें फिल्मान दाखयतालें पुरा. खंय कोणा जुशी मारचें, कोणा कितें करचें, लूट करचें, हें पुरा आसलें. थंय तावन हें पुरा आमच्या मतीक आयलें आनी मनशांनी तें आमच्या समाजान तें हाडलें. आनी असल्यांचें काम केलें. हे बॉस जावं दीत, या मुखेली जावं दीत, या धनी जावं दीत, या सिटर जावं दीत, हांचें काम जावन आसा हेरांनी हांचें काम करचें आनी हे कडेन बसचें आनी सुशेगाद हांचो जीव बरो आसा राखतात. पूण हेरांचेर जावं पुरो दुबळ्यांचेर आसायकांचेर तांणी दळबार सोलोवचो जावन आसा. एका रितीन भयानक सैतानाचें राज ते उत्पत्ती करतात म्हणयत. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सेन्स 2025 वर्सां पयलें अशें न्हय. बगार जेजूचे 12 जण सीस ताणें विंचले आनी जेजू खातीर ते वावरूंक ते भायर सरले. जेजू खातीर ते काम करूंक तयार जाले. तांकां विंचून जेजून तरबेती दिल्ले. ते शिकपी न्हय. या तांच्या मतींत, या तांच्या काळजांत कितेंच हेरां विशयंत कितेंच पाड चिंतना नासलीं. तांकां बरी तरबेती दिल्ली आनी तांकां एक बरो वावर दिवन जेजू धाडटा. आनी तें कामच पिडेस्तांक गूण करचें आनी मेल्ल्यांक जीव करचें, कोडकारांक नितळ करचें, जेवसार दंडावचें. त्या देखून हें पुरा काम करूंक तांचे लागीं कसलेंच हातेर नासलें. वाणो नासल्ल्यो, दोंडे नासले, पोते नासले, या तांचे कडेन तलवारी नासल्ल्यो, कोयतुलां नासलें, कोयते नासले, कुराडी नासलें, कांय नासलें. तांचे जेजूस तांचे हातेर जावन आसलो, जेजूस तांचे सत जावन आसलो आनी जेजूस तांचो अधिकार जावन आसलो. जेजू तांचे लागीं आसलो, तांच्या भितर आसलो. संवसारी वस्तू नाकात, कितें जाय तें जेजू तावन मेळटा म्हणलो तो बरवसो तांचो आसलो. आनी संवसारी त्या देखून तांच्या मदें संवसारी गँग नपयस जाल्लें
आनी जेजूचे गँग मात्र थंयसर आसले आनी ते जेजूच्या गँगा मरिफात आजुनी जेजूचे मिसांव ते सोलोनूच आसा आनी सैतानाचे राज 6 दीस बाळवना म्हणून जेजू कळीत आसले आनी जेजून तें सांगलें जावन आसा आनी आमकांच तें कळीत आसा आमी जेजूच्या गँगांत आसा आमी जेजू सांगता आसा आनी जेजू आमचे सांगता आसा कित्याक जेजून आमकां दिल्लें मिसांव सर्गीच्या राजाची बरी खबर ती परगट करन तें मिसांव मुंदरसून व्हरच्या खातीर आमकां ताणें जबाबदारी दिल्या आनी ती जबाबदारी आमी बऱ्या तरान करूंक त्याच जेजूचे आशिर्वाद आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन. बाबा तुझ्या सेवका सांपियो सवडास काढून आम्ही दाना तुका भेटयता ती तूं मानून घे आनी तुझ्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविता करून फावो या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं तुमचे काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया बयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासू तुज्या संता भक्तां सवय तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्यासो मुकूट तुज्या भक्तां सांपियोच्या जिणयेद्वारी तूं आमकां एक आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बोळान तूं आमकां आदार दिताय आनी तुज्या कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भावा भयणीत येवंक कोरताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावं ताच्या महिमेंत आमकां वांटो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती विस्वासून आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायता. तुका
तसो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरून सुसंकच्या आदीन ताणें मुंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची त्याच परेन जेवण जातस ताणें कालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कालस नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें बरावतलें हें म्हज्या उडासाक करात आवडता सो गोड परगटोया तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही आणि पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि व जिवित सौंडो आणि सुरवणीची कालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका धीन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराच्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि लिओ आमच्या भगवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय जिवंतपणाचो बरोवसो दवरून मेल्ल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मर्य देवाचे माई संगती भगवंत जुसे भगवंत धर्मदूता आनी सर काळी आशिशीच्या सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लारा सांत पाद्री पियो तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी आतां धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गेंच्या भागांनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशें नतरक्तल्यांक आमकां तुजे उद्दार काकुळटीन सर पथकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय कित्याक राजवटगी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी पोटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकां शांती पाठोवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी
पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतात या शेळयेच्या जेवणाक आमकां सर्वांकी आपोवणें मेळ्ळां आमी जावन आसा भागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली देव आमच्या मोगाळ बापा सासणे जिविताच्या खाणान तुवें आमकां दोशी केल्याय सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थ सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भावा भयणीचे सेवेंत जीवन सारूंक कृपा धी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्पद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सोम्याच्या नावी आमचो आदार ताणे रचला स्वर्ग आनी संसार सोम्या दयनायक म्हजें मागणें आनी आमची भोग तुजेशी पावोंदी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाळ बापा आमचेर तुवें साम पाद्री पियोच्या विनवण्यान वतल्या सर कुरपे देण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता सर वस्तू तुजे तावन उपजतात आनी मनशांक दोशी करतात तर ह्या वेळार आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल हे उंडे स्विकार करतले आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळूं हे स्विकार केल्ले आमच्या जिवनांतले सर पिडा शिडा कोण जावं ह्या मागण्या आमी भोवतीर बरवस बाबार्थांचा पाद्री पियोच्या विनवण्यान मागता क्रिस्त आमच्या सुमयान जेजूचे नावे आमेन. एक मिनिट ऐका
तिळसोनी आसा तुमकां एनॉयंट केल्या मागीर आनी गेल्या मागीर तुमी दवतात त्या देखून पयल्यान एक एनावन्समेंट आसा हांगासर पयल्यान पयलें ऑगस्टाच्या 2 तारखेर आमच्या ह्या कपेलाचें परशुंकुला फेस्त आसा आनी फेस्ताचें मीस सकाळीं 11 वरांचेर आसा तें सोनवारा दीस येता मागीर सोनवारा संजेचें आयताराच्या कायद्याचें मीस तें आसतलें ह्या मीस दनपारां जाल्या मागीर सर आयिल्ल्या लोकांक जेवण आसा त्या देखून कोणी उदारपणाची जेवणाच्या बाबतींत इल्लें कितेंपणी दितात जाल्यार आमी व्हडा मनान संतोशान आमी स्विकार करता त्याच प्रकार बायबल डायरी 2026 रेडी जावन आसा दिसपट्टी वाचपा आनी नियाळ आटांपुनसो बायबल डायरी कुटुंबा जिविता गरजेचे हातेर जावन आसा दिसपट्ट्या मागण्यांत तशेंच तेर्सा उपरांत तुमकां नियाळ करूंक आसतलें तातूंत आनी त्या देखून जर तर कोणायकी तुमच्या जल्मा दिसा काजाराच्या वार्षिक दिसा जुबलेच्या दिसा या मरणाच्या वार्षिक दिसा आनी हेर संदर्भांनी कोणाचो उडास काडूंक जाय जाल्यार तुमचें नांव त्या पानार थंयसर छापून या प्रिंट जावन येतलें बायबल डायरी ओपारचो सर तुमचो उडास काडून तुमचे खातीर मागतले सप्टेंबर 23 सांम पाद्रे पियोच्या पुर्बे दिसा ते उक्तावण जातली त्या देखून हें जर तर तुमकां कोणायकी दिवंक आसा उडासा खातीर एका पेजीक 1000 रुपये मात्र देव बरें करूं Padre Pio, आम्हा पासोद विनंती कर भगवान कुर्सेचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन